मार्कूचे शुभ वर्तमान. देव मंदिरांत 2 दानाचे पेटये मुखार बसून लोक कसो पेटयेन दुडू घालता ते जेजू पळोवन आसलो आनी सोबार ग्रेस्त मनशां खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटॉन तातूंत घाले. मुणगे 1 पाव आस सारयो. आपल्या शिसाक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटयेन दुडू घातल्या ते सगळे परस हे गरीब विधवेन ओदीक घाला. तर सगल्यांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें ते पर्यंत. देवाचें उतर हें.